मॅच म्हाका तशें ओके ओके किती जाल्लें आसा हांगा जालें आमकां 1654 कॉल येयल्लें लँडस्लायड जालां हां नियर बिहायंड हॉरायझन हॉस्पिटल सपना व्हॅली बिल्डिंग्स ह्यो रेजिडेन्शियल बिल्डिंग आहाय आयदर सायड आनी तेंच्या मिडलान रस्तो आहा सारको आनी तो डेड एंड म्हणजे थिंगा बेस्ट तो वॉल काडून तेणी 5 मिटर मायज आसतले ते वॉल काडून तेणी दवरलें आहा सो हेंच सकयल पडलें तें पावसान सगळें हें गेलें ती बेश्टी माती घायला डेड वॉल म्हणजे बेस्ट हें काडलो तेणी वॉल बेस्तलो तुगेलो मेन रिटेनिंग वॉल म्हणून आहा तो सो आयदर ती बिल्डिंगूय आहा ते एंडिंगाक आनी एक बिल्डिंग आहा तेंची सो ते बिल्डिंगेची मेन डेड वॉल आहा तो एक्सपोज जाल्लो आहा हें लँडस्लायड जावन रस्त्याक सारकें हें जाल्लें आहा मिडल तें दोनी बिल्डिंगेचे मोद हें जाल्लें आहा सो थिंगा तेंय एक्सपोज जाल्लें आहा आनी हेजेंय एक्सपोज जाल्लें आहा सो एक्सपोज जावन ही माती सॉफ्ट माती घायलेली काट करून सो ते कोसळत जितले पावस येतलो ते कोसळत वयतले सो तांकां हे बिल्डिंगेंतले तेणी रेस्क्यू म्हणजे हें केल्या एवोकेट केल्ल्या सबीर शायद हे सपना व्हॅली पळय हे सायडीन तेंचे प्रोजेक्ट तो सो ग्रावंड क्लास 3 ती 3 आहा ती ग्रावंड क्लास 6 आहा एक्चुली 5 दिसता हिंगा रावन 5 6 आहा सो हे सायडीन आमी तांकां एवोकेट केल्ले ऑलरेडी कित्याक सांगूंक जायना आमी रिस्क घेवंक जायना कित्याक आमचें इंस्ट्रक्शन आहा तेणी भायर सरपाचें कितें जालें मागीर हाल्या आनी इंस्ट्रक्शन दिवंक ना म्हणून जायना कित्याक तें आमकां पयलीं इंस्ट्रक्शन दिवपाक लायफ इम्पॉर्टंट हें इम्पॉर्टंट न्ही हें मागीर करूंक जाता कित्याक हें आतां तेणी बांदून काय इमिजिएटली तें बांदून काडूंक जाय ओके ना जाल्यार हे आतां जितलो पावस येतलो आतां पावस आहा आं ऑरेंज वॉर्निंग अजून आहा हें आहा आनी हें जितलें उदक वयतलें तें कोसळत सकयल वयतलें सो हें आनीक एक्सपोज जावपाचें आहा तेंचे फ्रंट थिंग सायड एक्चुली फ्रंट ना दोनी आहाय मिडल उडोन वचों शकता कितें डॅमेज बी लागलें व्हेकल बी कितें डॅमेज जालें कोणाक माग बी लागला ना कोणाक इंजरीज कोणाक जावंक ना गाडी आहलो एक म्हळ्यार ती दिसता उरली कॉलेप्स जाली तेणें मागीर लेटर ऑन ती गाडी काडल्या तेणी गाडी पडल्या हां